लोकगंतीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाच्यो पूत धुवो रोडूंक लागल्यो. तांणी म्हणलें, कोण आमकां मांस खावंक दितलो? इजिप्तान आसतना आमी फुकट मासली, तोशी, चिबडां, भाजीपालो, कांदे आनी लसूण खातल्यो ताचो आमकां कितलो म्हूण उगडास येता. हांगा आमी सुकून गेल्या, मान्ना भायर हांगा आनी कांयच दिश्टी पडना. मान्ना कोनफिरीच्या बिया पोरी आनी ताचें रूप बेदेल्या फळां पोरी. हांगा थंय वचून लोक तो एकठांय करतालो आनी एका दांत्यांत दवरतालो आनी पितूळच्या वाणांत कुटातलो. उपरांत तो आयदनांनी घालून रांदताली आनी तांच्यो भाकरी करताली. तेलान भाजिल्ल्या वड्या पोरी ताची रूच. रातचो पेन्नेच्या मैदानात दोव पडटालो तेन्ना ताचे बाराबोर मानाय पडटालो. आपल्या तंबूच्या दारार लोक रडटालो तें मोइजेसान पळयलें. सर्वेस्पराचो राग सारको पेटलो आनी हाका लागून मोइजेसाक भोव वायट दिसलें. आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हणलें, तुज्या सेवकाक इतले त्रास कित्याक दिताय? हांव तुका कितें म्हूण मानूंक ना? ह्या सगळ्या राष्ट्रांचें वजन पळय तुवें म्हजेर घाल्याय. हांवें हे पोरजेचो गोड सांबाळला गाय. हांवें तिका जोल्म दिला कितें? एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक उखलून व्हरता तशें हे पोरजेक हड्ड्यार धरून तुज्या पुर्वजांक हांवें बासयलोल्या देसांत व्हर अशें कित्याक म्हूण तूं म्हाका सांगताय तर? हे पोरजेक खंयच्या म्हूण मांस हाडून दिवं? आमकां मांस खावंक दी म्हूण ती म्हजेशी येतात आनी येवन रडटात. म्हज्यान एकल्याच्यान हे पोरजेचें वजन तोळूंक जावचें ना. हें वजन म्हाका एकदम बारादीक. हे भाशेन तूं म्हाका वागयताय जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडल्यार अदीक बरें. हें दोळडीरपण पळोवचे सुवातेर हांव तुका मानलोलो जाल्यार अदीक बरें जातें. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देव आमचें बळ आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांची निबर होटी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें ताणें करचें म्हूण हांवें तांकां तशींच सोडलीं. सबाब देव आमचें बळ आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दोडलोली जाल्यार एकाच फारान ताचे दुस्मानाक हांव जिखतलो आसलों. तांच्या वैऱ्यांक म्हज्याच हातांत मार घालतलो आसलों. सबाब देव आमचें बळ आनंदान ताका वाखाणुया. सर्वेस्पराचे दुस्मान ताका पांयां पडटले आसले. तांचे गुलामपण सदांकाळ उरतलें आसलें. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गंव दिवन हांव पोसतलो आसलों आनी खोडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलों. सबाब देव आमचें बळ आनंदान ताका वाखाणुया. उद्गार. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता.
Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हें आयकना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एके एकसुरे स्वातीर एकलो रावचे खातीर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नोंगरातावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्या वेलो देंवून ताणें पुष्कळ लोकांक देखलो आनी ताचे चुरचुरे धरून ताचे वायटेकारांक बरी केली. तिनसां ताचे शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही स्वात एकसुरी आनी सांज जाली, म्हणटूच लोकांक धाडून दी, तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, ताणें खंयसरूच वयची गरज ना, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. पूण ताणें परतिपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, ती हांगा म्हजेशी हाडात. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसून लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी सिसां लागीं दिले आनी सिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तुकडे ताणें एकठांय केले. 12 उपोत भरलोल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरी नासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ ताणें खंयसरूच वयची गरज ना. नियाळाक आदार. बागेवन जुआंव मारये वियेनी आर्स ह्या गांवांत वचून घायल जालेले आनी पातकांक रेवडोले आत्म्यांक ताणें पवित्र कुमसाराचे संस्कारा वरवीं पिकोवणी आनी थारोवन दिलें. काळोखांत आसलेल्यांक एक उजवाडी चुंदरीम तो जालो, कित्याक सुर्या जेजूचो उजवाड घेवन दुसऱ्यांक ताणें वाट दाखयली. एक बरो गवळी जेजूचो काळजाचो तो जालो. आपले पोरजेक नांवान तो अळकोतालो आनी ताचे दूख कोश्ट समजून घेतालो. आयच्या पयले वाचपान देवान इस्रायल पोरजेक अरण्यांत सोडूंक नात, पूण वेळा वेळा तांकां जेवण खाण माना दिवन आपलो मोग मोयपास आनी बोगसणें दिलें. तरी तीं देवाचेर गुणगुणटालीं, कित्याक आमकां हांगासर हाडल्यांत बरें जेवण खाण थंय आमकां मेळटालें असो शिणी करतालीं. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू बरो गवळी सगळ्यांक आडकोळींक फुडो करून गरजेवंताची काळजी घेता आनी तांकां जेवण खाण फावो करता. पवित्र सोबेंत याज्ञिकान म्हत्वाचें आनी लौकिकां जेजूचेर नदर मारून तांच्या जिवितांतलीं तत्वां आनी ताणें दाखयलेली प्रिती मोगाची सेवा आपणावंक गरजेची. बरें गवळ्या सारकें जिवीत जातलें जाल्यार आमी आमचें न्हय पूण पोरजेचें चिंतूंक गरज. दर आमी फुडारी जेजू गवळ्या भाशेन दुसऱ्यांची हुस्क्यान जिवन देवाच्या उतराची गोडसाण तांच्या काळजांनी वाडून मोग बोगसणें बरवोसो दिवन पोरजेक देवाशी लागीं हाडूंक वावरूंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी कश्टवेल्यांक भुकेल्यांक आनी गरजेवंतांक आत्मीक जेवणा वरवीं देवाशी हाडूंक आमी वावुरया.